नमस्कार सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आदल्या रांदपाक आनी आतांचें रांदप सोर करूंक जायना. आतां आमकां जायतीं सोंपेपणां मेळटात. आदलो लोक मातयेचीं आयदनां उजार दवरून चुलीर रांदताले. आदले लोक सगलो मसाला वो आयणां रोगड्यार वो फातरीर वांटताले, पूण एकदम रुचीक जाताले. आतां मिक्सर आसा आनी आमकां सोंपेपणी आनी फास्ट जेवण रांदूंक जाता. इंग्लिशीन अशी एक म्हणणी आसा, द वे टू अ मॅन्स हार्ट इज थ्रू हीज स्टमक. तर गोंयच्या जेवणाचेर आदारीत आयकात ही म्हजी कविता हांवें बरयल्ली. गोंयचें रांदप. गोंयचें रांदप. सोबीत सुंदर गोंय आमचें माणकुलें. मशीद इग्रोजो देवळांनी नेटयलेलें, तशेंच फेस्तां परबांनी गाजलेलें. पुर्तुगेजाचें रांदप आनी वागप आमी आपणायलें. गोंयचें जेवण संवसाराक फामाद सदांच उरतलें. जिनसां वार चाली रिती साबार, तांतली एक चाल पिकाऱ्यांक जेवण घाल. उकड्या तांदवाचें शीत आनी सुंगटां बिमलां घालून सांबाराची कोडी वाड. रेशियात बांगडो आनी चोणे तिणली दुदयाचो मेलगूर सांबार. ओन खावून तोंडाक गोडसाण हाड. जिनसां वार जेवण फेस्ताचें, सान्नां सोरपोतेल गोस्ताचें. त्या भायर आसात बीफ रोलाद रुचीचे. मटन शाकोती चिकन फ्राय तोंडांतले ना सोडपाचे. कोंपऱ्यान उकडलेलें पुडींग उंड्या तांतयांचें. काजराक 2 दीस आदीं गांवच्या लोकांक आपयलो. व्हंकले वो न्हवऱ्याक रोस लायलो. गांवच्या तिमानान जोती गायल्यो. पोट भरूंक स्ट्यू आनी चोरीस पुलाव सिरवीर केलो. चोण्या दोस आनी गोड चुनाचे दोंडे खावून लोक धादोसलो. जल्म दीस मनयतल्यांक वो लग्नाचो वाडदीस सोबयतल्यांक मोगान जेवण रांदता इश्टांक आनी घरच्यांक. जिनसां वार जेवणान मेज भरता बुफेतीचें. पुर्तुगेज आमकां शिकोवन गेले थोडे प्रात पुर्तुगालाचे. बीफ कुस्तुलेत आनी पोग विंडालो कोणाचे न्हय आवडीचे. आले बेले आनी फिलोस गोडाचे. सांजेचे चायेक मजे चड गोस्ताचे. तिजान आनी मेथयांची पेज जिवाक गोटाय दिवपाची. नेवऱ्यो भात बिबिंका दोदोल करून नातालाची परब फुलोवपाची. अशी आमची गोंयकारांची उमेद रांदपाची. अशी आमची गोंयकारांची उमेद रांदपाची. देव बरें करूं. सजमतां सगल्यांक तुमकां ही म्हजी कविता आवडली म्हूण. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज रेडिओ 99.8 FM सावथहॅम्पटन UK. मोग आसूं दी.